युनायटेड पणजेकार स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब स्थापना जाल्यार फक्त 15 दीस जाले. सगळें श्रेय जे आसा पळय ते संदेश केरकाराक वता. क्रिकेट टुर्नामेंट करचो असो ठरयलो आनी तो जातलो 5 मार्च ते 9 मार्च ह्या दरम्यान कांपाल ग्रावंडाचेर. सबंद गोंयच्यान 36 टिमी आमी सिलेक्ट केल्ल्यो आसा. 36 टीम. 4 दीस हो टुर्नामेंट कांपाल ग्रावंडाचेर जातलो. हाजे पयले प्रायज जे आमी थरयलां ते 1,11,111 रुपया प्लस ट्रॉफी वतली. दुसरे रनर्स अप जे आसा 55,555 रुपया प्लस ट्रॉफी. तिसरे प्राइज जे आसा 11,111 रुपया प्लस ट्रॉफी. चौथे प्राइज 8,888 रुपया 8888 प्लस ट्रॉफी. बेस्ट बॅट्समॅन जे वतले ताका LED TV. बेस्ट बॉलर हाकाय बी LED TV. आणि मॅन ऑफ द सिरीज हाका हिरो होंडाची बाईक एक्टिवा आणि एव्हरी मॅचिंग मॅन ऑफ द मॅच प्राइज असतले. पणजेकार हे पणजी राजधानी शहराचे हो कार्यक्रम आसा. हो एक संदेश दिता पणजेकारांक. पणजेचे युवा आसा तांकां की तुमी टेन्शन फ्री रावपा खातीर तुमी खेळा. स्पोर्ट्स महत्वाचो आसा. स्पोर्ट्सान तुमी टेन्शन फ्री उरता, तुमचें आरोग्य बरें. स्पोर्ट्साक पळोवपी आसा तांकां आनंद मेळटलो. त्या खातीर हांव युनायटेड पणजेकार स्पोर्ट्स क्लबाचे अभिनंदन करता. ट्रॉफी बी पळयत जाल्यार कसलो तरी दुबाव ना की हो एक बऱ्यांतलो बरो व्हडलो टुर्नामेंट जातलो म्हणून. तुमची तयारी पळयत जाल्यार हांगासर आनी जर हे सगळे पणजेचे जे कोण वावुरपी आसा तांकां घेवन हो तूं टुर्नामेंट करता. खरें संदेश बाबाक हांव कॉन्ग्रेच्युलेट करता. आनी हो टुर्नामेंट यशस्वी जावचो आनी जातलो ताचो कसलोच दुबाव ना. ही आमची तुका शाबासकी आसा. स्पोर्ट्स ह्या आमच्या जिवनात एक अत्यंत म्हत्वाची एक हे जाल्ली आसा. आयच्या ह्या युगान लोक मोबायलच्या युगान लोक घरान बसता, TV पळयता, पूण स्पोर्ट्स एक्टिविटीन कोण पार्ट घेना. ह्या खातीर दुयेंसां वाडलेली आसा. प्रत्येक जाणाक तुम्ही पळयलात हे दुयेंस ते दुयेंस करून आयकूंक येता. खरेंच प्रत्येकान आज टायम हाडलो आसा की 1 वर तरी आपलो 24 वरांतलो 1 वर तरी आपले जिवना खातीर आपले 1 वर तरी ह्या स्पोर्ट्स एक्टिविटीन दिवचे म्हणून. युनायटेड पणजेकार प्रेजेंट करता फर्स्ट ऑल गोवा पंचायत आणि म्युनिसिपालिटी हेवी टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट. आयज संदेश जशी त्याची सायज आसा तशी ताणी हांगा ट्रॉफी हांगा उबारून दवरलेली आसा. हो एक बऱ्यापैकी टुर्नामेंट जातलो. 5 तारीख ते 9 मार्च पर्यंत आसतलो. तशेंच आयज हांव सगळे जे टीम सिलेक्ट जाल्या तांकां सगळ्यांक तांकां गुड विशीस दिता. आनी तशेंच आमचे प्रेसिडेंट संदेश केरकर हाजे अभिनंदन करता की तांणी ही आदी व्हडली एक टुर्नामेंट पणजेकारा बद्दल हे केल्या बद्दल. आनी तशेंच पणजे CGPचो महापौर म्हणून जो तुमी म्हाका हांगा मान दिल्लो आसा त्या बद्दल हांव तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता. Of Sankli, Gumteshwar from Margaon. Gumteshwar team also have reached the semi-finals at Umar Boys at Wasco, where the tournament is just going on. And today being the second day, Pimpleshwar, Micholi, Amazing Boys of Bukoli, Khushi Tenders from Penji, Ultima from Penji, Umar Boys of Wasco, Jingaru from Savade, Ram Boys from Mapsa. These were the municipality teams, and now the Panchayat teams goes as follows. Kulit cricketers Sahiga, Cowboys from Bali, Naveli cricketers from Naveli, champion from Chera, Usgaon cricketers from Usgaon, Shantadurga from Kanapur, 56 Rockers, amazing team, Savevere, Shant Strikers from Wade, Mandem cricketers from Mandre, Mahadev, Bangani from Azosi, Boom Boom Boys from Kerry, SK Joggings from Vera Kanka, Bedding 11 from Pena de France, Siddesh Tigers from Taligaon. Siddesh Tigers also reached in the quarterfinals at Umar Boys, a team led by Akhtar Kadri. Alpine Stars, Naibag, Budgeshwar, Giri, very talented team, and this team has Sanam Salgangar, who has been considered as a reverse king in the tennis ball in Goa. I first of all thank dignitaries who are sitting on the dais.
to give the time for United Punjikas, which we are organizing for first time. And all the captains and the team members will come from North Goa, South Goa, as well press. So on behalf of United Punjikas, I thank everyone.